सरकाराक एक्सपोज करपाक फुडें सरल्यात ते. हो सरकार सावंतवाडी सरकार म्हण हांव खुबदां म्हणटा. आज ते दाखोवन दितात की हो सरकाराक आमचे सिजन पसून कळना. गीम आयला म्हळ्यार एप्रिलान इतली जेन्ना गरमी जाता तेन्ना भुरग्यांक उकडपाक ते सोदतात आनी हो सरकार दिल्ली केल्ले सिजनाचेर एक पॉलिसी हांगा हाडटा. दिल्लीन एप्रिलान बरें आसता, गीम न्ही थंय समर न्ही. इन एप्रील इट्स नॉट समर इन दिल्ली, इट्स क्वायट प्लेजंट देयर. समर बिगिन्स इन जून. So I think somebody who blindly tries to follow a pattern. NEP म्हणते कितें? NEP is activity based learning. हाडूंकूच जाय तर तुका आनी 45 hours is what you are trying to cover up by having these extra days. You could have done it online. Online is an option that they have. हे ऑनलायन कोविडाच्या टायमार केलां जाल्यार आजूय तांच्यान करूं येता. पूण पॉयंट असो आहा की तो हो सरकार लोकांक त्रासूच करूंक सोदता आनीक एक इगो इश्यू करता की आज सेसिलान फुडें सरला म्हणून आमी एग्री जावचे ना, ओपोजिशनान कोणें सांगला म्हणून करचे ना. ही जी दादागिरी आहा, हो जो मोद आहा, हो मोद कसो जिरोवप तो आमकांय खबर ना. आज आमी तांकां जिरोवंक सोदतात पण आमचे कडेन तें सोल्युशन ना. वील हॅव टू कीप अप दीस फायट फॉर द नेक्स्ट 2 years. But in the interim, you have to knock the doors of the court. You have to do everything that is legally possible to fight for your rights. Here, this government, now our honorable MP made reference of Alfred Rose. I don't think Chief Minister knows Alfred Rose. They don't Rose kind of another variety of Rose. So, हे परिस्थितीन गोंयकार कितें म्हणून उलयतले की जेन्ना आमी जाणटी लोक भायर येवंक सोदनात तेन्ना BJP लोकांक भुरग्यांकूय त्रास दिता. आमी पयर दाखोवन दिले ते भशेन तांणी अक्षय पात्र म्हणून हाडला. बायल्यो ज्यो तांच्यो ओन बायल्यो ज्यो जेवण दिताल्यो तांकांय ती तांचे पोट मारूंक सोदतात. अशे सगळे तराचे, सगळे लेवलाचे, सगळे जातीचे गोंयकारांक तांणी त्रास दिल्लो आहा. सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची गरज आहा. ही बुद्ध इतल्या खातीर शिकोवंक जाय कित्याक सरकार सगळ्या तरेच्या लोकांक हॅरेस करता. तुमी म्हणटाले फक्त पेरंट्सांक म्हणून, पेरंट्सांकूच न्ही, आमचे असले आमदारांक वचून. पयर आमी एक ताणें बील हाडलें, GST बील म्हणून. सादें बील तें सेंटराक जाता ते भशेन हांगा ताणें पार्लमेंटान पास केलां लोकसभेनूच. आनी ताणें म्हणलां की स्टेट GST हॅज टू अलायन विथ द सेंटर. म्हळ्यार सेंटराच्या बिलाचें जर सेक्शन 12 आहा तेच सेक्शन हांगाय 12 सेम मिनींग आसपाक जाय. हे पयल्या दिसा लोकसभेन पास केलां, ते आमी दुसऱ्या दिसा भलतेच पास करतात. आमी पयर भलतेच पास केलां. आतां ते चेंज आमी आतां जुलयान परते हाडटाले ते आमी पॉयंट आवट केल्यार तो ना म्हणटा आमी पास करतलेच म्हणटा. सो ही मेक्स इट अ इगो. ही ताका संवय पडल्या की इगो करप, मिडियाक मॅनेज करप, दुसरी सायड लोकांक आयकूंक दिवप ना. ताजे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी इंडिपेंडंटली हो लढो फुडें व्हरपाची गरज आहा. हातूंत सगळ्यांचो एकवट जाय. हातूंत राजकारण जायना. BJPची बायलां, BJPचे जी पेरंट्स आहात तांकांय तितलोच त्रास जावपाचो आहा. तांची वेकेशन्स पेड्यार जावपाची आहा. आनी हे एक एक्टिविटी बेस्ड NEP जी आहा ती एक्टिविटी बेस्ड NEP घरा रावन तुमच्यान करूं येता, ते तो करूंक दिना. आनी ताका जर दिसता की सगळ्यो बायल्यो आनी सगळ्यो तांचे बरोबरच आहा म्हणून तूं एक ओपिनियन पोल कित्याक घेना? भुरग्यां मदीं इलेक्शन कित्याक घेना? लेट द चिल्ड्रन चूज. Let the children choose of Goa choose whether they want this system or not. अमेरिकेक आनी जे कोण प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेसीज आहात थंय अशी मेजर चेंज केन्ना हाडटा तेन्ना स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान जर घेवंक ना जाल्यार तातूंत एक रेफरंडम जावप हे एक लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम आसता. मदींच जेन्ना तूं चेंज करता तेन्ना लोकांक विचारूंक जाय. तूं लोकांक विचारूंकूय सोदना, तूं लोकां कडेन डिस्कशनूय करूंक सोदना. आमी एसेंब्लीन इश्यू काडल्यार तूं उलोवंक दिना जाल्यार ही लोकशाय कसली? प्रश्न पडटा की लोकशाय गोंयांत आसा वो ना. आनी जर लोकशाय ना जाल्यार म्हाका दुसरे भशेन कितें तरी करूंक जाय हांगा. ते म्हणसर जे सगळीं दारां खटखटोवपाची गरज आहा म्हळ्यार कोर्टाची आनी कित्याची ती सगळी करूंक जाय. एकवटान करूंक जाय. हे एकवटान तुमी फुडें वचचे. यू हॅव टू कीप अप द फायट अँड वी आर विथ यू. आय एम विथ यू. आय जस्ट कम हियर टू शो माय सॉलिडॅरिटी. थँक्यू.